मय केळबाई देवस्थानाचो वाद खूप वर्सां मेरेन चलता. खूप वर्सां मेरेन म्हणजे 1968 पासून कोर्टान. तर 1968 कोर्टान केस घातलेली आमच्या फावरार जाली. परत गोंयची सगळी कोर्टां सोंपली तेंच्यांनी अपील करून करून. एकूय केस त्यांच्या फावरार जावंक ना, कोणाच्या परब कमिटीच्या फावरार जावंक ना, सगळ्यो आमच्याच फावरार जाल्यो. निमाणे सुप्रीम कोर्टाची ही 68तली केस आणि सगळी कोर्टां जावन मागीर ही हायकोर्टाची केस आणि मागीर निमाणी ही सुप्रीम कोर्टान एंट्रीच केस घेवन कोर्टां सोंपली. तेज्या उपरांत आमकां माजनकीच्या लिस्टान तेंचें नांव घालूंक जाय आसलेलीं, ती घालूंक ना म्हणून आमी वाट पळत मागीर तांकां अरेस्ट कर म्हणून दिवचें केस घातली. आमी CMा कडेन गेले आनी CMाक बरोबर सगळें सविस्तर बरयलें आनी दिलें कितें 57 वर्सांचो रेकॉर्ड सगळो दिलो, पेपर हे सगळे. आनी ताका सांगलें दोतोर हे वाच मागीर, म्हाका फक्त 15 मिनटां टायम दे, आतां नाका, तुका फोन कर केन्ना जाय तेन्ना तुका देवस्थाना संबंदी म्हायती सांगता मागीर वाच कितें जालां तें आनी निर्णय घे. आमी 57 वर्सां जालीं, आमचे जाणटे सगळे मेले सगळे देवान करून. तर तेणी तिनूय फावटी आफयता तुका म्हूण सांगलें आनी आफोवंक ना. आमी मागीर एक आमचो किशोर नायक गांवकार जे आसा ताका ही आयडिया विचारपाक गेले. तेणें आमकां सांगलें की तुमच्या सरकाराक बंद केल्या शिवाय तोंड बंद केल्या शिवाय तुमचें काम जावचें ना कोर्टान. म्हणून आमी कितें निर्णय घेतलो आतां की आतां हें इलेक्शन येयल्लें आसा, ह्या इलेक्शनाक बहिश्कार घालचो. तरी आमची घेता जाल्यार पळोवया धाड म्हणून आमी त्या खातीर आतां आमच्या सगळ्यांचें मत अशें आसा की ह्या इलेक्शनाक आमी वोटींग करचें ना.